सोदोस म्हाका विडोल्या देवाचेर विश्वास दवरून हांव येता देवाची हांव येता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आयच्या मिसांत आमी मागता सोपून गेल्लो आमचो भाव लॅम्बर्टिनोपो त्याच बरोबर आयच्या दिसाक सेकंड डेथ एनिवर्सरी कॉन्सेसांव सरिता रॉड्रिगीज ह्या आमच्या भाव भयणीक स्वर्गीय सूख आमी मागुया. आयज आपलो वाडदीस समारंभता इजाबेल लोपेस, इथन मिनेझीस आनी डिओन फेर्नांडीस. तर ह्या आमच्या भाव भयणीचेर देवान आपली उपोट बेसांव ओतू म्हूण आमी मागुया. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत मारयेच्या महामंदिराचे समर्पण आमी समारंभता. हें मंदीर जावन आसा रोमा शारान आनी ह्या मंदिरांतल्यान जायत्यो बऱ्यो वस्तू जाल्ल्यो आमी पळयता. आमच्याय देव मंदिरा पासो देवाक आमी दिनवासुया. ह्या देव मंदिरांतल्यान आमी आमचो भावार्थ जियेता, आमचो भावार्थ आमी खोलयता. आमच्या ह्या गांवांत आसलेल्या देव मंदिरा खातीर ह्या वेळार देवाक दिनवासुया. त्याच बरोबर आमचें जिवीत आमीच देवाचें जिवें मंदीर, पूण जायते पावटी कडेक आमची कूड देवाचें मंदीर म्हूण आमी वळखूंक विसरल्या. असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. आनी पातकाची दूख धरून सोगली म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बाकिवोन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवाक आमी उबारुया. बाबा सर्व देण्याच्या दातारा आमच्याच कोन्या आनी पुण्या वरवीं तुका मानता तसली जावंक आमकां तांक ना. देखून आमची पातकां पळयनासतना तुज्या पुताचे आवयच्या मागण्या आनी पुण्याच्या धर्मान आमचें तारण कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुतांदुवांचो सगळो जोमो पयल्या म्हयन्यांत सिनाच्या ओरोण्यान पावलो. लोकान खादेशान बिराड केलें. थंय मिरयाम मेली आनी थंयच तिका पुरली. पोरजेक पियोंक उदक नासलें
आनी सगळीं मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर कोलपोली. पोरजेन मोइजेसाचेर निशेध मारून म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार आमची भाव भयण मेली तशी आमी मेल्ल्या जाल्यार अदीक बरें आसलें. सर्वेस्पराचे पोरजेक ह्या अरण्यान तुवें कित्याक म्हूण हाडली? आमी आनी आमचे इंड हांगा मरून वचूंक? इजिप्तांतली तुवें आमकां कित्याक म्हूण भायर काडली? ह्या पाड जाग्यार हाडूंक? ही जमीन कसलोच दाणो ओपूंक उपकारो ना. हांगा अंजिरां नात, दाको पिको नात आनी दालमाय मेलो नात. त्या भायर पियोंक म्हळ्यार इल्लें पर्यान उदक ना. पोरजेक सोडून मोइजेस आनी आरोन जमातीच्या तोंबूंत गेले. ते जमनीर साश्टांगी पडले आनी सर्वेस्पराचें वैभव तांकां दिश्टी पडलें. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन सांगलें, दांडो घे आनी तूं आनी तुजो भाव सगळे पोरजेक एकठांय करात. तांच्या दोळ्या मुखार ह्या खोडपाक आज्ञा घाल आनी खोडप तुका उदक दितलें. तूं ह्या खोडपांतलें तांकां उदक व्हांवोशें करतलोय आनी पोरजेक आनी तांच्या हिंडांक पियोंक दितलोय. सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणे मोइजेसान तांचे उजीर दांडो घेतलो. उपरांत मोइजेसान आनी आरोनान पोरजेक खोडपा मुखार आपोवन म्हणलें, फितूर मनशांनो आयकात. ह्या खोडपांतलें तुमकां उदक भायर सरोशें करूं? आनी मोइजेसान आपलो हात उबारलो आनी 2 पावटी तो दांडो खोडपाचेर मारलो. तेन्ना घसघशीत उदक व्हांवलें आनी पोरजां पियेलीं आनी हिंडांकूय पियोंक मेळ्ळें. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, इस्रायेलाच्या पुतांदुआं मुखार म्हजी पवित्रताय परजो लावंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास ठेवलो ना देखून? तांकां हांव दिवंक येता त्या देसान तुमी पोरजेक भितर काडचे नात. ही मेरीबाची म्हणजे फितुरेची उदकां. हांगा इस्रायेलाच्या पुतांदुआंनी सर्वेस्परा कडेन झगडें मांडलें आनी ताणें आपली पवित्रताय परगट केली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सगळीं म्हणुया, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खोडप आमचो तारोक, ताका वाकाणुया. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सरपट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगळीं आयतीं रावया. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. मेरीबाक आनी अरोण्यान मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरीं दारून करूं नाकात. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो, तरी गोरवां मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. उद्गार. Sorvesporazoi, 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 sorvesporazoi. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जैत व्हरचे नात. Sorvesporazoi, 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 sorvesporazoi. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं.
आतिवा पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Ojma tuka sovia. फिलिपाचे सेसाऱ्याच्या प्रांतान येतूच जेजून आपल्या शिसा कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातार सुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमाव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, शिमाव जोनाच्या पुता तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण सरकार आसच्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेमकोणाचे दारवोटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें सरकार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें सरकार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावं शिसांक खोर आज्ञा दिली. तेन्ना हांव जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलेमाक वेतलो, जाणट्याच्या पुरोम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्राच्या हातांतल्यान जायतें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा आपणाक देव पुनर्जिवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वळोन पेद्रूक सांगलें, चल सयताना, फाटीं सरून वच, म्हजे वाटेर आडकोळीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Vakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावानो, दर एक मनीस देवाक एक नदरेन पळयता. थोड्यांक देव म्हळ्यार एक दोतोर कसो. आमी दोतोरागेर सदांच वचना, पूण जेन्ना आमी बरीं ना जाता, जेन्ना आमची भलायकी बिगडटा, तेन्ना आमी दोतोरागेर वेता. तेच भाशेन असल्या लोकांक देवाचो उगडास, आपूण बरीं ना, आपणाक कितें गरज, गुडेक आपणाची एग्जामी आसा, ऑपरेशन आसा, तेन्ना की देवाचो उगडास येता. जायत्या जाणांक देव सोयरो कसो. सोयऱ्या लागीं आमचो संबंद आसा, इश्टागत आसा, पूण आमची सोयरी आमगेर केन्ना फुंगसांव आसा, आमचें कितें बरें जाता तेन्नाच ती येतात. तेच भाशेन घोडेक आमकां देवाचो उगडास, जेन्ना आमच्या जिवितान कितें बरें जाता, वो परब जाता, वो कसलोय समारंभ जाता, तेन्नाच आमी देवाक एक सोयरो कसो आमच्या जिवितांत आपयता. जायत्या जाणांक देव घोडेक एक पुलीसमॅन कसो. एक पुलीसमॅन कितें बरें वो वायट आसा तें पळयता. जरी तर तुवें कितें वायट केलें जाल्यार तो तुका शिक्षा दिता. आनी असलोच समोर जायत्या जाणांचो. देव वयर जावन एक पुलीसमॅन कसो आमकां पळयता. आमी केन्ना बरें करता, केन्ना वायट करता, हें तो सारकें बरोवन दवरता. आनी जेन्ना आमी वायट करता तेन्ना तो आमकां खास्त लायता. थोड्यांक देव घोडेक एक शॉपकिपर कसो. म्हणल्यार जेन्ना आमी शॉपार वेता, आमी पयशे दिवन आमी ती वस्त घेता. जायते पावटी घोडेक आमी म्हणटा, देवा म्हज्या जिवितान हांवें बरेंपण केलां, आतां तुवें म्हाका कितें तरी दिवंक जाय, ही वस्त तुवें म्हाका फावो करूंक जाय. थोड्यांक देव म्हणल्यार एक लॉन्ड्री मॅन कसो. आनी देवाचो उगडास ह्या मनशाक येता जेन्ना प्राचिताचो काळ वो आद्वेंताचो काळ येता. तांकां उगडास येता, अरे हांव पातकी, हांवें जायती म्हज्या जिवितान पातकां केल्यात, तर कुमसार केल्यार देव म्हजी पातकां भोगशितलो. तर देव एक लॉन्ड्री मॅन कसो जाता. पूण थोड्यांक देव म्हणल्यार एक बापूय कसो. आनी ह्याच बापायची हांव एक धूव वो हांव एक पूत कसो जायतो आमचो लोक क्रिस्ती लोक जियेता.
थोड्यांक देव म्हणल्यार तांचें जिवीत, देवा बगर तांच्यांनी जिवंक जायना, मागण्या वरवीं तांचो दीस सोरोना. थोड्यांक देव म्हणल्यार तांचोच घरचो कसो, तांचोच इश्ट कसो. आनी आयच्या दिसाक जेजू एक प्रश्न विचारता, लोक म्हाका कोणसो धरता वो तुमी म्हाका कोणशे धरतात. आतां हो प्रश्न खंय केला, कित्याक केला आनी केन्ना केला तें एकदम गरजेचें. शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजू फिलिपाचे सेजाऱ्या प्रांतान गेलोलो. तर हो प्रश्न जेजू करता सेजारिया फिलिपी म्हणल्यार हो एक अनबावार्थी गांव. थंय जुदेव तितले नासलेले, थंय चड अनबावार्थी लोक रावतालो. आनी सांगतात की ह्या शारांतूय सुमार 14 देव मंदिरां आसलीं, वेगवेगळ्या देवाची देव मंदिरां ती, कित्याक हो रावपी लोक अनबावार्थी लोक. आनी थंय सेजाराक भेटयलोले एक मंदिरूय आसलें. सेजार तांचो राजा आसलो आनी मनशाक तांणी देव केलोलो आनी ताकाच एक देव मंदीर तांणी भेटयलोलें. तर ह्या सगळ्या देवां मदें जेजू हो प्रश्न विचारता, लोक हांव कोणसो धरता वो तुमी म्हाका कोणसो धरतात. दुसरे सुवातेर जेजू हो प्रश्न केन्ना विचारता. जेजू जाणा आसलो आनी थोड्याच वेळान आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा हे लोक ताका धरून मारपाचे आसले. आनी जेजू एक मिसांव घेवन ह्या संवसारांत आयलोलो आनी लोक आपणाक खरेपणी वळखता, आपले शीस म्हाका खरेपणी वळखतात. आतां म्हजो वेळ जालो बाबाशी परतून वचपाचो. तर लोकांच्या मनान म्हजो समज कितें हें जाणा जावंक जेजू सोदतालो. आनी तिसरे सुवातेर जेजू कित्याक हो प्रश्न विचारता. जेजू वेतूच आपलो वावर जेजू चालूच दवरूंक सोदतालो पवित्र सोबे उद्देशीं. जेजू पवित्र सोबा चर्च बांदूंक सोदतालो आनी ह्याच खातीर जेजू जाणा जावंक सोदतालो आपल्याच शिसांक आपणाची खरी वळख आसा काय. आनी त्याच खातीर जेजू तांकां विचारता, तुमी म्हाका कोणशे धरतात. कित्याक जेजू ही पवित्र सोबा आपल्या शिसाच्या हातांनी दिवंक सोदतालो. आनी लोकां कडलो जबाब कितें मेळटा काय, तो एक प्रवादी, तो स्नान जाता सुवां वो एक प्रवाद्यांतलो कोण तरी तो. लोकांक जेजू देव म्हूण घोडेक खबर ना, एक व्हड मनीस म्हूण घोडेक ती सोसमताली. आनी जेन्ना होच प्रश्न जेजू आपल्या शिसांक विचारता तेन्ना शिमाव पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी ह्याच प्रश्नाक लागून घोडेक जेजू आपली पवित्र सोबा पेद्रूच्या हातान घालता. कित्याक ह्या 12 शिसां मदें घोडेक ताणें जेजू कोण तो अणभवलेलो. जेजूची शिकोवण, जेजू कितें सांगता तें घोडेक ताणें बारीकसाणेन आयकलोलें. आनी आयज आमकां शुभ वर्तमान मेळटा, जेजू आपली पवित्र सोबा ताच्या हातान घालता. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक देव घोडेक आमकांय हो प्रश्न करता, तूं म्हाका कोणसो धरता. आनी आमचो जण एकल्याचो जबाब कितें काय. आनी हो प्रश्न एकदम गरजेचो, कित्याक कोण परी आमी देवाक आमच्या जिवितान जागो दिता तेच भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेतले. जरी तर देव म्हजो बापूय कसो हांव मानून घेता जाल्यार आमी ताची भुरगीं, हांव ताचो पूत, हांव ताची धूव म्हूण हांव ह्या संवसारांत जियेतलो. जरी तर देव एक कोण पयस आसलेलो व्हडलो मनीस घोडेक वो स्वर्गार तो आसून तो पयस आसा, जरी तर असलें म्हजें चिंतप जाल्यार म्हाका तितलो संबंद देवाची आसचो ना. तर आमकांच विचारुया, हांव देवाक म्हज्या जिवितान कितलो जागो दिता. देव म्हज्या जिवितान कसलो जागो आपणायता काय, हो प्रश्न आमकां विचारुया. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उण्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजून सदांच देवाक आपलो बापूय म्हूण वळखलो आनी आपल्या शिसांकूय ताणें सांगलें आनी आपूण ताचो पूत म्हूण तो जियेलो. तर आमी देवाचीं भुरगीं कशीं जिवंक देवाचो आदार आमकां ह्या मिसा बलिदानान मागून घेवया. बिटोने वेलार आमी गायन गावया. याज्ञीक उंडो समोर पिता, C18 पेज 36.
C18, page 36. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदविता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान बरे मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां वोंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशा आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडले. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स,
नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदका दिवन भावार्थाचो कूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिके वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पुरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागयून चुसे तिचो पोती बागयून तोरमदूत बागयून चुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणदाराच्या आत्म्या मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी उच्चारुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सास. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोरमदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावया. जिविताचें उदक जिविताचो उंडो D23 पान 60 D23 पेज 60.
가무 미역교체 다내냐루 지위가서 울러하무 아우교체 무게하루 지위같이 묻어가무 미역교체 다내냐루 지위가서 울러하무 아우교체 무게하루 암소고 다내라 누가 비유 하시다 암소고 무게라 누가 가루 가오네라 암소고 다내라 누가 비유 하시다 암소고 무게라 누가 가오네라 प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायन भरले. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पितीच्या भाव भयणीनो, तुमी जाणात ते भाशेन आमी क्रिस्माच्या भुरग्यांक आनी कम्युनियाच्या भुरग्यांक गेल्या आयताराक जावन दोतोन सुरू केल्या. तर कोणूय आजून लेगून उरला जाल्यार आमी ह्या सुमानान निमाणी तुमची नांवां घेतल्या. त्या मागीर आमच्यांनी तुमची नांवां घेवंक जावची नात. तो तुमकां दिसता तुमच्या वाड्यांत वो कोणूय भुरगो आसा वो भुरगीं आसा जाणें आपलें नांव आजून दिवंक ना, तर ह्या सुमानान तुमी दिवचें म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदविता देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटाक आमी गायन गावया खुशाल सोदांच F13 पेज 91. F13 पेज 91. Kushal sodas avivoce, kushal dados avirauce, ona civite custore, a buena civite cole. Kushal sodas avivoce, kushal dados avirauce, ona civite custore.
आसा स्वर्गात आमचे तो सूख आमचे भांडा कुशल सदांच आमी भोंवचे कुशल दादोस आमी रावचे वोकार जिवीत एकूच बरें आपुणाची जिवीत